सांगाती देवाक उलो मारूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितीच्यानो, आयच्या विसाचो विशय जाकार्यासा भाशेन दुबाव पयसावून देवाची येवजण मानून घेवया. जेजूचो जल्म समारंभूंक तयार जातना आयज पवित्र सभा आमकां एक नमुनो दिता. भाग्योंत जाकार्यस, जो सुरवातेक दुबावलो पूण उपरांत देवाची येवजण मानून घेतली. ताचे भाशेन आमी आमचे दुबाव पयस करून देवाचे बरे खबरेक आमची काळजां उक्ती करुया. आमच्या जिवितांत कितें बरें तें देव जाणा, देखून ताचेर पातयेवन जियोया. ह्या मिसांत देवाची येवजण स्विकारूंक आमकां बळ मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या दोन प्रांतांत आमी धार्मिकां भावा भयणी वावर करता आनी आयज हे मीस आमी सांगाती मेळोन देवाक भेटयता. आमकां देवान समर्पीत जिविताक आपोवणें दिलां देखून. The CRI members of Goa Diocese Conference of Religious in India are offering this Mass. We request you pray for all the religious working in Goa and Daman in our Archdiocese. In order to celebrate this Eucharist worthily, we recall to our minds our failures. आणि देवाचे बोगसाणे मागून ह्या पवित्र रितीन आतां आमी वांटिली जावया. सांगाती म्हणून हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत मुखार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात पूण प्रार्थना मागता. आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा, मनशा सैमान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर वक्तीवोन जावनी हांव क्वारमारीची उदोरी तो स्कोत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियोंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ साकरांक तुजी काकूत मेळो म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन.
मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो ओचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो. आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो, अशें दोलबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जाय? तो जावन आसा शेटीचें आकटें आनी दोबयाचें खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पोराक आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसल्याची भेटोवणी सर्वेस्पोराक मानतली. सर्वेस्पोराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. आनी एकदां म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळ्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती कोतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातोर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची चडवण करूंक ये. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयले म्हूण आयकून तिची सेजां सामारी आनी सोयरीं दोयरीं तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे झकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुवां म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका म्हळें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन ताचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलो असो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हज्या मोगाळ धार्मीक भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळ करता तो विशय जावन आसा झकारिया भाशेन आमच्या जिवितांतलो दुबाव पयस करून आमी देवाची येवजण कितें तें सजमून घेवन त्या भाशेन जियोवया. आनी ह्या वेळार म्हाका उगडास येता म्हज्या भुरग्यापणालो. हांव जेन्ना 16 वर्सांचो भुरगो जाल्लो, 10वी क्लास सोंपलेली आनी एक रिलिजियस सेमिनारीक रिगोवंक सोदतालो. आनी व्हडा खुशयेन एका रितीन व्हडा भावार्थान भितर रिगलो. पूण थोडे दिसांनी म्हज्या जिवितांत थोडे दुबाव उपजले म्हणून देवान म्हाका ताचो याज्ञीक जावंक आपयला भोवना. उगडास येतालो म्हज्या कुटुंबाचो, आवय बापायचो. मातशे त्रास लागताले शिकपाक आनी सांगाती जियोंक. आनी ह्या वेळार हांवें एक निर्णय घेवंक आसलेलो. हांवें सेमिनारींत रावचें वो ना वो घरा वेचें. आनी म्हाका कितें करचें तें सोजमोंक ना. आमच्या सेमिनारी लागीं आसलेली एक इगोर्ज, बुधवाराचो दीस, सुकोर मायक भेटयलेलो दीस, नोवेनाचो दीस. हांव गेलो इगोर्जेक बेगीन, मागणें केलें, सुकोर माय लागीं विचार केलो आनी जायते चिंताप आठोवन म्हज्या मनांत जायते घुस्पोट गोंदळ आसलेले ते हांवें सगळे देवाक भेटयले. दुखां सयत म्हज्या दोळ्यांतलीं आयलीं. नोवेन जालें, मीस सोंपलें आनी मीस जातोच इगोर्जेंतल्यान भायर वेताना म्हज्या मनांत, म्हज्या काळजांत एका रितीचो खूब संतोश उदेलो. संतोशान म्हज्या मनांत ही उतरां भायर सरलीं. जरी तर देवान म्हाका आपयलां तर ताचो याज्ञीक जावंक, एक धार्मीक जिणेची जिवीत जियोंक तो म्हाका सांबाळटलो, तो म्हाका चलयतलो, तो म्हाका वाट दाखयतलो, तो म्हाका ताचे कुरपेन भरतलो. ही उतरां म्हज्या मनांत आयलीं आनी परत खुशयेन आनी खुशालकायेन हांव सेमिनारींत जें कितें शिकप आसा शिकोवन आयज मोगाळ भाव भयणीनो
आयज खूब संतोशान हांव तुमचे मुखार उबी रावन सांगूंक आशेता इतलेंच की जेन्ना आमी दुबावता आमच्या जिवितांत आनी ते दुबाव आमी भक्तीन आनी भावार्थान आनी मोगान देवाक ते भेटयता तेन्ना देव आमच्या लागीं उलयता आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमचो बरवसो आमचे निर्णय तो घट करता आनी तो कांयच दुबाव ना मोगाळ भाव भयणो. हांगासर जायतीं धार्मिकां आसात, हांगासर तुमी लग्न जालेलीं आसात, हांगासर तरणाटीं भुरगीं आसात. तुमच्या जिवितांत जेन्ना तुमी एक निर्णय घेतलेलो, तुमी एक तुमच्या जिवितांत तें देवाचें आपोवणें मानून घेतलेलें, हांव मानून घेता तुमच्या जिवितांत दुबाव आयलेले आनी हे दुबाव तुमी पयस केल्यात आनी आयज हांगासर आसात देवाक दिनवास पाठोवंक. आमच्या जिवितांत दुबाव येता आसतना आमी कितें करूंक जाय? देवाची खुशी कितें म्हणजे कय भाशेन आमी मानून घेवंक जाय मोगाळ भाव भयणो. पयल्या सुवातेर आमी वचुया पवित्र पुस्तकांत. पवित्र पुस्तकांत आदल्या करारांत आमकां जायत्या बाकणारांची आनी लोकांची वळख आसा. देवान मोयजेक विंचून काडलो आपल्या लोकांक सोडोवच्या खातीर आनी मोयजे म्हणलो म्हाका उलोवंक जायना आनी देव म्हणटा हांव तुज्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो आनी धैरान तो फारोवाक म्हणटा म्हज्या लोकांक वचूंक दी आनी धैरान आनी भावार्थान देवाचेर विश्वास दवरून दुबाव पयस करून आपल्या लोकांक विंचलेल्या लोकांक तो बासायल्या गांवाक आपोवन व्हरता. देवान इसाया प्रवाद्याक विंचून काडलो आनी तो म्हणूंक लागलो म्हजें वोंट नितळ ना आनी देवान ताचें वोंट नितळ केलें आपल्या शब्दान. जेरेमियास म्हणलेल्या प्रवाद्याक देवान तरणाटपणार विंचून काडलो आनी तो म्हणूंक लागलो हांव तरणाटो म्हज्या लागीं उलोवंक जायना आनी देवान ताका शक्ती दिली ताच्या तरणाटपणार एक प्रवादी जावंक. आनी ह्या भाशेन मोगाळ भाव भयणो नव्या करारांत आमी जायते आयकता आपोस्तल जेजूचे पाटलावदार आनी आदले क्रिस्तांव तांच्या जिवितांत खोस दूख आयलेल्या वेळार देव तांचे मदें आसा अशें ते भावार्थान मानून घेतात आनी तसो दुबाव पयस करून देवाचें काम ते फुडें व्हरतात. आमी क्रिसमस फेस्ताक लागीं पावल्या आनी अशें आसतना ह्या दिसांनी मोगाळ भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतराचेर जायतो नियाळ केलेलो आसा. देवान आपणाची मांडावळ, देवान आमकां सोडवणेची मांडावळ ताणें उगडापी केली आनी थोड्या लोकांक ताणें विंचून काडलें, जुजे आनी मारिया. आनी आयज आमी आयकता जाकारियास आनी ताची बायल एलिझाबेथीक तांच्याय जिवितांत तांच्या उतर पुरायेर देवान तांकां एकलो भुरगो फावो केलो. जेन्ना एलिझाबेथ ते आपोवणें मानून घेता जाकारियास मातशें दुबावता आनी ह्या दुबाव वेळार देव ताका मोनो करता मोगाळ भाव भयणो. आनी तो मोनो जाता आनी जेन्ना भुरग्याचें नांव दवरूंक ताचे लागीं विचार करता आसतना तो ताका जुवा म्हणून नांव दिता. जुवा म्हणजे गॉड्स गिफ्ट म्हणून अर्थ, जुवा म्हणजे गॉड इज ग्रेशियस म्हणून अर्थ मोगाळ भाव भयणो. जेन्ना जाकारियास मोनो जाता, जेन्ना तो दुबावता आनी ताच्या वोग्यापणा वेळार जाकारियास देवाच्या उतराचेर नियाळ करता मोगाळ भाव भयणो. आपल्या काळजांत आपल्या मनांत देवाचेर तो विश्वास सोडयता. तर आमच्या जिवितांत दुबाव येता आसतना जाकारिया भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर चड आनी चड नियाळ केलो तर देव आमचे लागीं उलोवंक सोदतलो. God can speak in the silence of our hearts, and in the silence of our hearts, God helps us to overcome our self-doubts. जशें जाकारियासाक ताणें घट केलो तसो भावार्थ मोगाळ भाव भयणो. जशें अंकुर मारी देवाचें उतर आयकून घेता आनी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं अशें मानून घेता आनी ती नियाळ करता मोगाळ भाव भयणो देवाच्या उतरांचेर आनी तिचे थंय आसलो दुबाव सगळो पयस जाता आनी निमाणे वक्ते पर्यंत देवाक ती विश्वासी रावता. तर आमच्या जिवितांत दर एकल्या जिवितांत दुबाव येता आसतना आमी कितें करूंक जाय मोगाळ भाव भयणो?
आमी करूंक जाय आमचो भावार्थ पयल्या सुवातेर देवाचेर दवरून एकाच देवाचेर आमचो भावार्थ दवरूंक आनी दुसऱ्या सुवातेर आमचें मन आमचें काळीज देवाक भेटोवंक आनी तें उक्तें करूंक जशें बाखणारांनी आनी विंचून काडलेल्या मनशांनी केलें तर आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत देव ताची महात कार्यां करूंक सोदतलो मोगाळ भाव भयणीनो आयज आमी मागुया हांगासर जमल्याव आमी फ्रांसीस सावेराक मान करूंक तो आपलो गांव सोडून आमच्या गांवाक आयलो आनी हो गांवांत ताणें देवाची बरी खबर परगट केली आनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी तो गेलो जपान आनी चायना ह्या गांवांक वचूंक सोदतालो आनी थंय ताका इतली उर्बा आसली देवाची बरी खबर परगट करूंक पूण ताका थंय वचूंक जालें ना थंय वचूंक जालें ना म्हणटच देवाची खुशी आसलेली ताणें परत आमच्या गांवाक येवंक जाय म्हणून आनी तो परत येता आमच्या गांवाक न्हय मोगाळ बाबेन जिवो पूण मेलोले आपणाची रेलीक आपणाची कूड आमच्या इगोजेन ताणें आपणाक कसो दवरून आमचोय भावार्थ तो आजुनूय घट करता आनी जेन्ना इतलो लोक आमी हांगासर जमलेले आसा आमी त्या रेलीकेक मान करूंक येता एका रितीन मोगाळ बाबीनो आमचो भावार्थ आमी परगट करता एका रितीन आमच्या जिवितांत आयलोलो दुबाव पयस करूंक हे मीस आनी ही 40 दिसांची यात्रा आमकां आदार दिता मोगाळ बाबीनो आमी फुडल्या वर्सा जुबलेवाक भितर सरता आनी जुबलेवाचो विशय जावन आसा वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप म्हणून आमी बरवशाची यात्रिका मोगाळ बाबीनो देखून ह्या नव्या वर्साक भितर सरता आसतना आमी जाकार्या भाशेन देवाची येवजण आमच्या जिवितांत कितें तें मानून घेवन भावार्थान ह्या यात्रांत ह्या जुबलेवांत आमी भितर सरुया जाकार्या भाशेन आमचे असलो जुबाव पयस करून आमी परगटणारां जावुया शुभ वार्तेची परगटणारां जावुया आमचो भावार्थ घट दवरून आमच्या जिविताचो मोग आसा तो एकामेकाक वांटून दिवन आमच्या जिवितांत आमी जेजून आमचो मोग केला त्या भाशेन मोग करून एकामेकाक भोगसनां दिवन आमी भावार्थाची बरवशाची यात्रिका अशें आमी दाखोवन दिवया ह्या पवित्र बलिदानान तोच जेजू परत आमच्या काळजान येता ताच्या जिवितांत ताणें देवा लागीं प्रश्न विचारलेले ही खाल्स म्हजे ताण पयस वचो म्हणून पूण तुज्या कुशे प्रमाणे जावं म्हणून ताणें निमाणें देवाक आपणाचें जिवीत समर्पण केलें कुर्सार मत आसतना मोगाळ बाबेनो ताणें आपल्या देवाक उलो मारलो आनी थंयसर आसल्या मनशांनी ताची परिक्षा केली तूं देवाचो पूत तर सकला देव म्हणून पूण जेजून आपणाचो भावार्थ सांगूंक ना बरवसो सांगूंक ना ताणें ताचो भावार्थ आनी बरवसो आपल्या देवाचेर दवरलो आनी ते देखून देवान ताका तिसऱ्या दिसा जिवंत केलो त्याच भाशेन मोगाळ बाबीनो आमचोय भावार्थ आमी देवाचेर दवरून दुबाव येता आसतना आमचें जिवीत जेजू भाशेन देवाक समर्पिलें तर आमकांय तो सासणीक जिवीत दिवंक शकतलो तोच पुनर्जिवन क्रिस्त ह्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपार आमच्या काळजांत येता आनी आमचो भावार्थ घर करूंक आमचो दुबाव पयस करूंक आमचें जिवीत आमी ताका सदांच काल भेटोवन दिवया आमेन आमची मागणी उबी रावून आमी देवाक समर्पीत करुया जेजूचेर विश्वास दवरून ताणें म्हळां मागात आनी तुमकां मेळटली ही ताची उतरां उगडासा काडून आमची सगळी मागणी आमची खासगी मागणी हांगा जमलेली सगळी मागणी जेजू वरवीं देवाक समर्पीत करुया आमचे धर्मीक फुडारी मालाकी प्रवाद्या सांगलोले पोरी भांगारा आनी रुपया भाशेन नितोल जावंक आनी देवाची बरी खबर उर्बेन पोरगोटूंक बापा लागीं मागुया दुबाव आनी निराशीपण अणभवतल्यांक जाकारियासा पोरी कुशालकाय आनी देव आपली येवजण सोपुर्णायेक पावयता ही खात्री मेळूंक बापा लागीं मागुया Gloria
एकट्याचे देणे आशेतोल्यांक एलिझाबेथीच्या जिविता वरवीं बुसवून आनी बोरवासो मेळूंक बापा लागीं मागुया. हांगासर एकठांय जालोल्यांक संतोसाचे आनी दिनवासनीचे काळीज फावो जावंक आनी तांणी सदांच देवाचे कुशी पोरमोने चलोवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या गरजां खातीर मौनपणी मागुया. सर्गींच्या बापा, सगळी मागणी तुका आमी भेटयता, ती तूं मानून घे. तुज्या कुशकाल आमच्या गरजा प्रमाणे ती आमकां लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बसुया. मुच्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे मुच्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्रसभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजे मोक्षाने आमकां संपूर्णायन मेळोवं आनी आमच्या सोडवणदाराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समरोंक पावो, हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान हांव कार्मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सोदोळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sol,
Avi Yekatakaso Ozoni Tukazoiso Ozoni Tukazoiso बापा कोरस तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून तेणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्मोरान सुपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची त्याच परीन जवान जातो आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta soul good por gotuja Somia Gesù ami ondokagao Ani etaci levieta Titre pauki voi movarisor Ami tuce morot golgotha Bapa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तार लोले तुझे पवित्र सभेचे उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी सिम्या फर्नांडीस आमच्या गावली बापा आणि सगळ्या यादनी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुतां सान फ्रांसीस शावियर आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu orvim, tias Jesu sangata, tias Jesu tai. Povit atmecea ekponam, sor podvedar bapam, sor vandonani voivotuka, sasna cha sasna. आमच्या जिवितांतले दुबाव पयस करून आमचो भावार्थ घट करून देवाचेरच विश्वास दवरून ताची आमी परगटणारां जावंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्तूची येणे बरवशान तुरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें आनी आज तूं आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर जमलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक तुजी शांती दी तूं आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक पुनर्जीवन क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं भावार्थान आनी कुशलकायन आनी बरवशान हास्त्या तोंडान एकामेकाक शांती पाठोवया शांती तुमचे सोबत देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावानो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू मोगाळा खरो संतोष आनी शांती तूच आमकां फावो करताय. ह्या वेळार तुका आमी शेवला खरो आमकां चोण एकल्याक तूं कुरपेन भरताय. दिसा दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांत आमी पावलां मारतना तूच आमकां आदार आनी सहकार दिताय. हे सगळे बरेपणा खातीर ओगेपणान आमी जेजू कारकान येवया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भरो आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेदना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळोंक वचूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे आमी बसुया. भयणी बाबांनो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर युजेन डिसिल्वा ताका तशेंच CRI कॅथलीक रिलिजियस इंडिया हातूंत वावुरतल्या सोमेस्ता पासो आमी आर्गाय दिनवास दिता. तशेंच ह्या स बलिदानांत वांटो घेतल्या हेरूय आमच्या यादनीक भावाक आमचे दिनवास. आमकां बरे भाशेन गायन करूंक आदार दिल्ल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:30, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. मोगाळ भयणी भावांनो, चोत्राय दवरची. फाल्यां
पोरवां आनी डिसेंबराचे 26 आनी 27 फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो पूण आमचो उमाव चालूच आसतलो डिसेंबराचे 27 उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचे नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समोरमतल्या आमचे आजबीस भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियोल फेरो मिसा येजमान आसतले 25 नातालांच्या दिसा सकाळी मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जाता तेच परी आसतलो 25 दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले On 25th December, there will be Mass in Hindi at 12:15 p.m. सुत्राय दवरची फाल्यांच्या दिसा सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 आख्खो दीस कुमसारां आनी कावन्सिलींग आसची ना डिसेंबराचे 26 तावन कुमसारां परत सुरू जातलीं सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत डिसेंबराचे 27 तावन कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग सांजे 5 वरांचेर बंद जातलीं शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं दुबाव पयस करून देवाच्या येवजणे प्रमाणे भावार्थान जियोंक तुमकां धाडून दिता देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता तुज्यो कासकी करचो हे वेळार बापाक तूं बार आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव आमेन मोगाळ भयणी भावानो